पावस जोर जालें तशी तेरापान जावची चड भर तरणे तेरापान सांगा तेरापान म्हळ्यार कुडले मन फस्ट येवचें तेरापाना पत्रडो आनी घंटिये बुत्ती आतां पळय घंटिये बुत्ती करी आमी आजी आतां फस्ट हांव तरणे तेरापान पुरो हाडला आतां तेला कोण धुवन पुसून रेडी कोन्न दवरला आनी आतां गांटी कोरया गांटी एककलान एकक नमुने करची हांगा मिगेल मायन अशी करची आशिल्ली पळय ते सम सायड म्हळ्यार ते चंदशील सायड वयर दवरचे आनी अशें करून हातान अशी रोल करून घेवच्यो आनी ती दोनी तुदी एक गांटी शिकोवन दोनी तुदी तांतू भितरी घालची एककल एक तुदी घालताची आनी एक तुदी अशी मुंडाशी भायर आसता कशी करयता कशी केल्यार ते आमी कुकरा घालून शिजयतना ते मुद्द जाता मुद्द जाल्यार मात्र ते घंटे बुती रुची आनी जावं ताका आंबाडी आनी बिक्कंड आंबाडी मस्त हाका पक्कने आंबाडी मेळना म्हण जाल्यार चिंचाम घालयता कांय व्हडना बिक्कंडन तूं जावू का आतां एक 10-12 बिक्कंड चिंचून घेता हांव हांगा बिक्कंड घालना तिला अनेक टायप घंटे बुती करताची ते मिगेल मोमोमाल सायडात म्हळ्यार ही कांजिंगाड निलेश्वर त्या भागान करची ताजी रेसिपी हांव ऑलरेडी व्हिडिओ घाल्ला ते लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता हें हांगा मिगेल मायन आनी हांगा आमगेल हें भागांत करचें हाका पळय गांटी रेडी जाल्यार अशें आंबाट धाडोन घेतला बिक्कंड धाडोन सोलोवन घेतला आतां हांव कुकरान घालून एक सीटी काडटा तेच मोमोमाल ते बुत्ते भितरी ते सुरवे शिजोवचे ना मसलांत घालून शिजोवन भाजील कोथंबरीनी घालून करचे ते तशी खावच्या मेळटा तांतू गांटी बट पान शिजची की नाय म्हूण फस्ट कळका थंय आमकां इतलां पान आसा ते देखून ते शिजची की ना म्हणून मोव म्हाका फस्ट गोत्त आशिल्लें सो ते तेच जाग्याचे पान काडून करचें आशिल्लें हे हांगा तशें न्ही हांगा मायन कुकरान घालचें आसा एक सीटी काडचें आनी ऑफ करचें आतां ते शिजो तितलो मसालो रेडी करया हांगा हरवी कोथंबर घालची हांव समज हांगा व्हड एक नारळाचे सोय काडून घेतला आनी ताका भाजील मिरसांग 2 नमुने मिरसांग घालका एक कलर येवच्याक बेडगी मिरसांग भाजिलेली आनी रामनाड मिरसांग ते तिखसाणीक घंटे बुत्ती म्हळ्यार तिखी जावका ती जाल्यार मात ताका टेस्ट आनी पळयाची लसूण सोल्लोन चेंचून रेडी कोन्न दवरला आतां आमगेले गांटी बिक्कंड आंबाड ओटू शिजत दवरले कुकरांत ते शिजलेत ताका एक सिट्टी काडकुडला हांव ऑफ केलेले आतां पळयला एक मुद्द जावन शिजला आतां हाका हांवें मीठ घालनी एक घंटे पाना मी सुरवेक मीठ घालल्यार शिजना देखून पळय आतां हांव मीठ घालता सांगा आनी हांगा हरवी लसूण पळय हांव सोल काडून चेंचून दवरला ती हरवी लसूणय घाल्ल्याका आनी लायक कोन्न मिक्स कोन्न घेतलें आतां हें मीठ आनी ती लसूण पुरो एक चिक्की एक 2 निमिश दवरका गॅसारी आतां एक 2 निमिश ताका उंजवतें हांगा शाणाव मासोल रेडी केला कोथंबरी घालून तो तिकू केलेलो तो मासोलो ह्या भितर घालता आनी एक चूर मिक्सर धुवन आयदन धुवन ते उदकाय घालता मस्त पातळ करची ना ही बुत्ती नवे बुत्ती म्हणटा धबधबी जावका ती त्याची ती हांव अनेक टायप बुत्ती सांगेल पळय ती अशी पुड्डी पुड्डी जाता ते म्हळ्यार शिजोवच्या ना न्हू सुरवेक ही तशें न्ही ही धबधबी जावका जाता ही लायक शिजून एक लायक शिजून बारी लायक जाता ही वय लायक जाता ती वय लायक जाता म्हाका दोन्ही खावन अभ्यास आसा हे आतां आनी आतां समज एक खतखत हाडून सान जारी धांकून समज एक 10 निमिश सिम्मार लायक चिरचिरेकाय इत्या म्हळ्यार ते लोशणे पोरंबोळू आनी ते बिकंडाचे लायट गोडसाण आसता प्लस ती आंबाड्या आमसाणी आमी घाल्लेली तिखसाणी पुरो एक लेक ते बुतये भितरी वचुका धरका तेन्ना ते भारी लायक जाता पळय आतां लायक एक लेक चिरचिरे नायली घम 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 लोशणे पोरंबोळे तवासरे भितरी हाजी एक रूच आसा पळयाची हा ती खावनू जावका आतां जेल्ली बुत्ती आतां वयल्यान नारलेल तेल घालचें पळय एक 4 चमचे नारलेल तेल अशें वयल्यान घालचें जेल्ले आमगेली बुत्ती रेडी जाली इतलेच हाकानी विंगड पडना कसले ना गे लायक 4-5 चमचे नारलेल तेल घाल्ले घम घमची हरवे लसणे पोरंबोळ्याचे घंटी बुत्ती हांगा रेडी जाली उन सुरय शीतकी उकडी शीतकी ताजे वयर घालून काल्लोन जेवका भारी लायक जाता हे फुडले कालाची रेसिपी म्हण येता आमगेले मालगड्यान कसकस कोन्न दवरला पळयाची ते सीजन मेळचे शिलेची वस्तू ಒಟ್ಟು घालून रुची रांदप तेरापाना सीजन आनी आंबाड्या सीजन ताका बिकंडा सीजन एंड जायतले ते ಒಟ್ಟು घालून एक सूपर रांदय मी रांदय पूरा जन ट्राय कोन्न पळयाची सगळ्यांक धन्यवाद।